मोग म्हणतात तो फोटिंग मोगाक दोळे आसोना पूण तुका राग येवचो ना जाल्यार एक विचारू होय विचार तू खरेंच एकामेकाचे मोग करता वो तुमी हांगा टायमपास करता ए तू चड पिला कितें रे बेगीन वच हांगासरलो ना तर एकूच कानार वाजयतलो जॉय तेणी आमकां अशें कित्याक म्हटलें आयज कितले दीस जाले तो मनीस सदांच येवन अशेंच म्हणटा आमी खरोच एकामेकाचो मोग करता तो पिसो जाला बेबदो तो तूं आनी त्या बेबदाचें कितें घेवन बसला जॉय आमी सदांच एकामेकाक हेच जाग्यार मेवता पूण तुवें नोट केला तो मनीस त्या बेबद्या कडेन सदांच येवन कितें सांगता जाल्यार आमी कितें करया दॅट इज नन ऑफ अ बिझनस तुवें पळयला तो मनीस सदांच त्या बेबद्या कडेन वचून कितें तरी उलयता तूं प्लीज वचून विचार न्ही ओके तान्या हांव ताका वचून विचारता एक्सक्यूज मी येस वॉट हॅपन सर म्हाका गमक जाय आसलें तूं त्या बेबद्या लागीं कितें उलयता तूं बेबदो न्हय तो म्हजो बेस्ट फ्रेंड सॉरी सर म्हाका विचारचें दिसलें म्हणून हांवें विचारलें तो सदांच आमच्या फुड्यान येवन एकच विचारता ए तुम्ही खरोच एकामेकाचो मोग करता वा टायमपास करता म्हणून जाल्यार तूं म्हाका सांगपाक शकता कितें जालें तूं ओगीच कितें आसा सांग न्हय तुम्ही जाणात मोग म्हणटा तो सुखाच्या पाळण्यान दोलयता आनी खुबशीं जाणां त्याच मोगाक लागून रोगताची दुकां गळयतात सर कितें सांगूंक सोदता तें म्हाका दोगांयकूच कांयच समजत ना तो म्हजो बेस्ट फ्रेंड ताचें नांव रॉकी खूब बरो आसलो तो सगल्यांक प्रॉब्लेम आनी गरिबांक आदार दिवपाक जाल्यार ताचो असो बेस मोगान फटवलो कितें मोगान फटवलो होय मोगान फटवलो तो तुमकां समजोवचें ना तें यू गायज कॅरी ऑन सर प्लीज सांग न्हय कितें म्हूण घडलें ताच्या जिवितांत हय सर प्लीज सांग न्ही रॉकी एका चेडवाच्या मोगान आसलो आनी ताचें नांव सोफिया दोगांय एकामेकाचो खूब मोग करतालीं आनी हो गांवचो लोक तांकां लव बर्ड्स म्हणटालो खरेंच तांची जोडी परफेक्ट आसली सदांच एकवटान रावची केदें तुफान आयल्यार फुडो आमी करची ओ मोगा तूं मोजें सूख केन्ना दिवचो ना तुका तूं मोगाची तुज्या हे म्हज्या काळजाक लागल्या
सदांच उखलून दवरतलो रॉकी तुका कितें विचारू सारकें सांगतलो ओय विचार न्ही हाऊ मच डू यू लव मी इज इट अ क्वेश्चन फॉर मी ऑफ कोर्स सांग न्हय हांव तुजो इतलो मोग करता जितलो मजनून बसून लेलाचो करून आसतलो तितलो मोग करता ओ रियली या एंड डू यू नो हाऊ मच आय लव यू ओय जाणा हांव सो सो व्हॉट डू यू मीन बाय सो आय लव यू या आय नो दॅट रॉकी आय एम रियली सिरियस तू आमच्या काजाराचे उलोवंक म्हज्या घरा केन्ना येता अरे बाबा वेळ जरूर येतलो सोप्या तू जाणाय न्ही हांव एक मेकॅनिकल इंजिनियर म्हाका म्हजे बिझनेस सेट करूंक जाय मागीर म्हजे बिझनेस सेट जाले उपरांत हांव तुजो हात मागोवंक जरूर तुज्या घरा लागीं येतलो ओके बाबा हांव त्या दिसाची वाट पळयत रावतली सोप्या तू जाणाय हांव ल्हानूच आसतना म्हजी माय एक्सिडेंट जावन सोंपली हांव एक ऑर्फनेजीन वाडला थंयसर शिकोन आयज हांव मेकॅनिकल इंजिनियर जाला सद्या काजाराचो देसपेस करूंक म्हज्या लागीं दुडू नात त्या पासून तुज्या लागीं हांव वेळ मागता इट्स ओके रॉकी आय कॅन अंडरस्टँड सोप्या मोदेलें तुका व्हडलें दिवंक जायना पूण हांवें तुजी फेवरेट चॉकलेट हाडल्या वाव थँक यू सो मच रॉकी तू सदांच म्हजो असोच मोग करतलो न्हय येस ऑलवेज तुज्या पासून म्हाका जीव बसून दिवंक पडलो जाल्यार हांव दिवंक फाटीं सरचो ना पुरो जीव दिवपाची गरज ना फकत म्हजो मोगूच केल्या पुरो आय एम हॅपी विथ यू रॉकी आणि सोफिया एकामेकाचो खूप मोग करताले तांच्या दोगांच्या मध्ये खूप अंडरस्टँडिंग असले पूण आमचो रॉकी रागाक खूप वायट आसलो आणि अशेंच एक दीस सोफिया आपल्या फ्रेंडा सांगाताक उलयताले तेन्ना रॉकी रॉक्स हांव तुका मागीर फोन करता सोफिया How dare you? Then सोफिया कसा हात लायलो? Bro, cool. We are just friends. I don't care. म्हाका लायक ना कोणें सोफ्याक हात लायलो यू अंडरस्टँड रॉकी प्लीज स्टॉप इट व्हॉट्स रॉंग विथ यू तू अशें कित्याक करता ही इज जस्ट माय फ्रेंड आई एम सॉरी गाइस स्टॉप इट गाइस रॉकी तुवें ताजे थाबोट कित्याक मारले याक म्हाका लायक ना कोणें तुज्या लागीं उलयलो ना म्हणजे तू कोणाकूय मारतलो वय मारतलो आनी वेळ पडत जाल्यार जीवेशी बसून मारतलो बिकॉज आय लव यू हांव तुका कोणाचें जावंक दिवचो ना रॉकी लिसन टू मी रॉकी रॉकी प्लीज रॉकीक लायक नासलें सोफियान खंयच्याच चेड्या लागीं उलयलेलें वो खंयच्याच चेड्यान सोफियाक पळयलेलें रॉकी सोफियाचेर रागार आसलो तो सोफिया लागीं उलयनासलो सोफिया ताका परत परत कॉल करताले पूण तो ताजे कॉल रिजेक्ट करतालो
पूण सर फुडें कितें जालें? म्हणटात न्हय फ्रेंड्स आसप म्हणजे तुका एक व्हडलो आदार. लायफान फ्रेंड ना जाल्यार तुका कसलो फायदो. होय सर, सारकें तुजें. लायफान फ्रेंड असप म्हणल्यार खूब गरजेचें. आनी त्या दिसा तशेंच जालें. हांव, सॅम, रॉकी, प्रजय आनीक आमचो रॉक्स. रॉकी, तू सोफ्याचो फोन रिजेक्ट कित्याक करता? रिसीव कर न्हय. नो मॅन, ताणें म्हाका भरपूर हर्ट केला. फॉरगेट अबाउट इट गायज. रॉकी, कितले जाले ते तुजी गर्लफ्रेंड? हय रॉकी, इतलोय राग बरो न्हू. उलय तेजे कडेन. फॉरगेट इट गायज. म्हाका हेचेवर आनी कांय उलोवपाचें ना. प्लीज. हे गायस, हो पळय आमचो रॉक्स येता. हॅलो गायज, कित कोताय रे? आमी आनी कितें करतले? बसल्या. तू जाणा हांवें मरे एक स्पेशल टॉफी हाडल्या. टॉफी? वय अरे बाबा, हेसो तेसो टॉफी न्हू ती मरे 200 रुपया टॉफी. पूण प्रजय, तुका म्हूण एक स्पेशल ऑफर. तुका म्हूण हांव 100 रुपयान दिता. 100 रुपया? कितें आहा अशें त्या टॉफीन? दिस इज व्हेरी स्पेशल टॉफी. तू 100 रुपया दिल्यारूच सांगतो. कशें रे? म्हाका जाल्यार विश्वास ना. 100 रुपया मरे. हे घे 100 रुपया. ये ही टॉफी तुझी. बरें ऐक प्रजय, म्हाका सांग, 1 किल तांदळामध्ये कितली तांदळा कुंय आसता? सांग. जाता? मला सांगपा जाता? ना, खबर ना. बरें, आतां एक हांवें दिली ती टॉफी आहा. हॅल मरे, गेल मरे पोटाकू. आनी एक क्वेश्चन येता. ऐक, 1 डझन केळ्यामध्ये कितली केळी असतात? सांग. 12. जाल ना? माइंड स्ट्रॉंग जाल ना? माइंड शार्प जाल ना? ए, होय मरे. अरे म्हाका मरे टायम जाता. हांव वयता. शी, पावर टॉफी न्ही. अरे प्रजय, त्या रॉक्सान तुका पिशान काडलो. पिशान कसो रे? तुझे 100 रुपये गेले. कशें रे? अरे पिशा, टॉफीचो पावर बी कांयच ना. तेणे तुका कितें विचारलें? 1 किलो तांदळान कितले कुंय आसतात काय म्हणून. सारकें न्हय? तुज्यान सांगूंक जाता? तुज्यान जाता? तुज्यान जाता? कोणाच्यान जायना. बरें, मागीर ताणें कितें विचारलें? 1 डझन केळ्यांनी कितले केळे असतात काय म्हणून. सारकें? कोणाचें सांगूंक जावचें ना. भुरगीं पासून सांगतली. तेका दोगांक आमी म्हणटात ताणें तुका पिशार काडलो. म्हणजे माझे 100 रुपया गेले. रॉक्स, तुका हांव सोडचो ना. आमचो रॉक दुसऱ्याक नाडपाक खूब हुशार आसलो. पूण एक दीस तेणें आपल्याच पांयाचेर कुराड मारून घेतली. अरे रॉकी, त्या बोयलेशा हाटी लागलाय मरे म्हज्या. वाचोय रे. अरे तुका मारपाक ते कित्याक आयल्या? अरे जालें तरी कितें? हे आवट्यान तांकां कितें तरी म्हणलां आसतलें. सारकें तुजें. अरे तशें कांय ना रे. अरे तो सातान जाणा आमगेलो तो मरे. तेणें म्हाका विचारलें, तुवें आपल्याक बायले चोयल काय म्हणून. हांवें मागीर सांगलें रे ताका आठाकाच करून. होय, न्हांवता आसतना चोयल म्हूण सांगलें. इतलें म्हणनाका. हाटी लागले मरे सगळे वाड्या वयले सारके दांडे बी घेवन. हेका लागून बेसबॉल बॅट घेवन येयला मारपाक. गोयलेशा हाटी लागलाय. अरे आता तू कितें करतलो? अरे प्लीज रे, पाय रे, प्लीज रे, प्लीज रे, पाय रे वाचय रे. तुका मात पासून लॉस दिसना रे.
तेजे बायलेचे तेकाच सांगपा तुका लॉस दिसोंक ना. आणि त्याचे बायलेक न्हावताना पळोवपाक तुका लॉजय दिसना. अरे थिंगा मिस्टेक जाल रे ती. तुका सांगपा म्हणल्यार मरे हांव झोरीचेर न्हावपाक गेलोलो. थिंगसून मरे तेगे बायल रोपा बालदिकेन वयताली आनी थिंगसून न्हावतेनूच चोयल मरे. आतां तेका दिसलें हांवें तेगे बायले न्हावता आसतो चोयल म्हणून. प्लीज रे वाचय रे प्लीज बीग ब्रो कॉल मार रे प्लीज रे बीग ब्रो आ पळय रे तू बोयले शाटी लागलाय मरे प्लीज रे. बिग ब्रो फोन मारनाल ते ताका मारतले. ओके बिग ब्रो फोन लायता. बिग ब्रो एक प्रॉब्लेम जालो. Drums is on the track. नाचो दाखयता आमकां मारपाक तेका हाडला. यो मरे यो चल दाखय तेका. Drums is on the track. तू येता का तू येता आनी कोण आसा आनी एक विकेट पडली मरे. तू येता यो मरे. अरे यो रे टच मी. तू मागीर दाखयता तर या रे. चल मागीर दाखय यो. चल मरे पिओन धावले. ए रॉक्स ते तुका भिवून धांवक ना ते बिग ब्रोक भिवून धांवला. प्रॉब्लेम कितें जाल्लें. काय ना ब्रो हेजे स्वताचेच ते. हय बिग ब्रो हे गेले स्वताचेच ते. अरे हांव तेसो आनी त्या दिसाक बिग ब्रो असलो म्हणून रॉक साल्वार जालो. थँक्स टू बिग ब्रो. तो नासलो जाल्यार रॉक्साक मार पडटालो असलो. सोफिया रॉकीक परत कॉल करताले. अरे रॉकी तू सोफियाचो कॉल कित्याक कट करता रे. एवरीथिंग इज ओके मरे. ओके रे फक्त मूड ऑफ. आणि तो तेजो कॉल रिजेक्ट करतालो. रॉकीचो खूब मूड ऑफ असलो आणि आमी ताच्या सांगाताक असले. तशें कांयच ना जाल्यार चल मुवी घे. तुम्ही वचात तुम्ही एन्जॉय करत. अरे मोग तो मोगान पडल्यार अशेंच जाता नरे सेम. हय मजा तुकाच पॉयंट. हय खबर आहा म्हाका कोणाक पड मारता तो. तू ओगी बस थंय. हाय गाईस कित कोताय रे. मात सोडून एकले आसता हेजे. म्हाकाय सांगाय मरे तुगे कितें जाल रे. ओगी सो ऑल ओके मरे. ऑल ओके रे प्राइस टू लेट सर. अरे तुम्ही राना कित कोताय रे. जो ग्राउंडार या रे रात जावपा जाली. यो चल ग्राउंडार या. सुट रे. खबर आहा मरे एक चोडवा मोग जाला मोग जाला पूण मरे एकू प्रॉब्लेम आहा. प्रॉब्लेम कसले रे. अरे प्रॉब्लेम म्हणल्यार मरे चेडू मरे अमेरिका रावता. अमेरिका वाव लॉटरी लग गया बाय. रॉक्स अमेरिकाचे चोडू तुका कशे पडले रे. अरे सांगपा म्हणल्यार मरे आमचे मोग मरे डेटिंग वेबसायटीचेर जालोलो. मागीर ते मग फेसबुकाचेर प्रपोज मारलो. मागीर मरे व्हॉट्सएपार मरे आमगे मोग जालो. मरे
मरे टेन्शनान मरे सारको फुडें कितें करपा तें कांय कळना मरे म्हाका सिंपल आमी आसतना तूं कांयच टेन्शन घेयनाका आमी तुका सोल्युशन दिता होई सोदाय मरे मातशें प्लीज सोदाय मरे सोल्युशन सोदाय मरे अरे तशें जाल्यार तूं ट्विटराचेर काजार जा होई आनी फ्लिपकार्टाचेर भुरगे ऑर्डर कर हां ईमेलाचेर भुरग्याक रिसीव कर होई आनी बाबा रॉकी तुगे कांय ना सोल्युशन म्हाका आसा मरे सॉरी तर तुका ती भुरगीं लायक जायना जाल्यार रोलेक्स पे बेस दो आमचो मूड ऑफ असल्यार पासून आमकां हांसोवपाचें काम करतालो आमचो रॉक्स म्हणटात न्हय मोग करणारा कितलीय झगडली जाल्यार ती एक जातात सारकें सर जॉय बसून म्हजे लागीं उलयना जाल्यार म्हजें मन खूब रडटा पूण सर फुडें कितें जालें सदांच्या भशेन आमी फ्रेंड्स बसलेले रॉकीचो मूड ऑफ आसलो पूण रॉकी आमकां दाखोवन दिनासलो सोफिया ताका फोन करीत आसलो पूण अकस्मात रॉकी माझा फोन कित्याक उखलना काय अरे रॉकी तू सोफियागे कॉल रिजेक्ट केला दाखवत रे सोडून दी रे जे कॉल करता ते तरी पळय रे उलय रे रॉकी तू माझा फोन कित्याक रिसीव करना हांव बिजी आसलो इतलो बिझी की म्हजे लागीं उलोवंक पासून तुका टायम ना गो होम हांव तुका मागीर मेवता नो तेजमन तू तरी ताका सोजनाय न्हय सॉरी सोफिया हांव लवर्सामध्ये पडना रॉक्स तू तरी ताका सोजनाय चोय सोफिया आम लवजा मत कोणे बरें रॉकी आमी वयता बरें रॉकी बाय बाय कॅरी ऑन बाय सोफिया रॉकी अजूनही म्हजे रागार आसाय आय एम सॉरी नो प्लीज फॉरगिव मी सोफिया लीव मी अलोन प्लीज रॉकी तुका म्हजी गरज ना इट मीन्स यू डोंट लव मी एनीमोर हांवें तशें म्हटलां बेश्टे कांयचें काय उलयनाका तुवें तशें म्हणोंक ना पूण म्हाका दिसलें प्लीज न्ही रॉकी फॉरगिव मी प्लीज 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 ओके फायन देता हांव तुज्या कित खूब पयस आनी तुका केन्ना मेवना पळय तशें खूब पयस म्हणजे आय एम गोइंग टू डाय ना तशें काय करिना बस आय लव यू ओन्ली द थिंग इज कोण दुसरो चेडो तुज्या लागीं उलयता जाल्यार म्हज्यान पोवंक जायना आय एम सॉरी रॉकी आनी हांव खंयच्या चेड्या लागीं केन्नाच उलोवचें ना प्लीज फॉरगिव मी अच्छा बाबा माफ कर दिया रॉकी म्हाका सोडून केन्नाच वचनाका या विदाउट यू आय एम इनकम्प्लीट अशें करून म्हयने गेले पूण थोडे थोडे करून सोफिया रॉकीक निग्लेक्ट करूंक लागले रॉकीचो फोन रिसीव करिना जाले कित्याक सर अशें कितें जालें तांचे मदें पूण त्या दिसा रॉकी खूब टेन्शनान आसलो तो भरपूर सोरो पियेलेलो सोरो पियेलो आनी कित्याक कित्याक रॉकी सवय खूब वायट घडलें कितें घडलेलें त्या दिसा त्या दिसा रॉकी खूब सोरो पियेलेलो तेन्नाच बिग ब्रो पावन सोडलो रॉकी तू हांगा कितें म्हणटा रॉकी वॉट हॅपन सोरो पिला आनी कित्याक नथिंग ब्रो माय लाइफ फिनिश एवरीथिंग इज ओवर ब्रो एवरीथिंग इज ओवर एवरीथिंग इज ओवर मीन्स हांव कांय समजोंक ना
बिग ब्रो तुका खंयच्या तोंडान सांगो जाला कितें तरी सांग. सोफ्यान म्हाका फटयलो. सोफ्यान केन्नाच म्हजो मोग करूंक ना. हांवें म्हज्या जिवितान एकल्याचोच मोग केलोलो. पूण सोफ्याच्या जिवितान सोफ्या 2 जाणांचो मोग करता. पूण तुका हे सगळें कोणें सांगलें? बिग ब्रो म्हाका कोणें सांगलेलें जाल्यार हांव विश्वास दवरचो नासलो. पूण हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. कित्याक आनी दुसऱ्या चेड्या सांगाताक गाडयेन बसोन गेले. थोडे फावटी आमी दोळ्यांनी पळयल्लें रॉंगूय आसूं शकता. पूण ती दोगां एकामेकाच्या हाताक हात घालून वतालीं. सो वॉट? तेजी कोण रिलेटीव आसूं शकता. तूं जाणा बिग ब्रो जे चेडवाक कोणें पळयत जाल्यार पसून म्हाका राग येतालो. आनी काय आयज त्या चेडवाच्या हाताक हात घालून आनी कोण वेता जाल्यार म्हाका कितें भोगचें ना. होय रॉकी, आय कॅन अंडरस्टँड युअर फिलींग. पूण तूं ताका फोन तरी कर न्हू. बिग ब्रो हांव उठ्ठा बसता ताका फोन करता पूण ते म्हजो फोन रिसीव करना. ते म्हजो कॉल रिजेक्ट करता. जाल्यार तूं तेज्या घरा वचून विचार न्हू. पळय बिग ब्रो हांव फाल्यांच तेज्या घरा वयतलो. हांव घरा वचून ताका सगळें विचारतलो. बिग ब्रोची उतरां आयकून रॉकी सोफ्याच्या घरा गेलो. पूण सोफ्याच्या घरा पयल्यार कितें? हाय आंटी. हाय. आहे गो ओके. आंटी हा सोफ्याचो फ्रेंड. सोफ्या ना? आसा. यो भितर. बस. बरं चहा कॉफी काढू? आंटी मातशें बेगीन सोफ्याक आपयता. सोफिया? सोफिया तुझा फ्रेंड आयला. बाबा बस हा. बरें. मामा कोण येयला? तू हांगा कित्याक आयला? सोफ्या तूं म्हजो फोन रिसीव करना आनी म्हाका मेळोंकूय येना. सो आय वॉज वरीड. तू म्हज्या घरा लागीं कित्याक आयलो? जस्ट टू आस्क यू What to ask? that why you're neglecting me. Listen, Rocky. हांव एका वेळार तुजो मोग करतालें, but not now. Sophia, what do you mean by not now? Okay, Rocky, हांव मेळोन सांग. Okay, fine, but say please. Okay, बाबा. Hey Sophia, my love. See what I brought for you. The beautiful flowers to the beautiful girl. Sophia, the friend, right? Please do come for our engagement. Yeah. त्या दिसाक रॉकीक कॉमन आयलें. सोफियान रॉकीक सांगनासतना दुसऱ्याच्या सांगाताक काजाराची तयारी केली. पूण रॉकीन सदाच्या जाग्यार सोफियाक मेळोंक आपयलें. तेन्ना अशें कित्याक केलें तुवें? कित्याक? आय एम सॉरी रॉकी. तूं आनी कोणाचो मोग करता जाल्यार तुवें म्हजो मोग कित्याक केलोलो? कित्याक तो एनआरआय म्हणून. ताचे लागीं काजर जालें जाल्यार हांव सुखान आसतलें आनी तुजे लागीं काजर जालें जाल्यार म्हाका गरीबसाणेन जिवचें पडटलें. म्हणजे हांव गरीब म्हूण तूं त्या एनआरआयच्या मोगान पडलें? रॉकी, यू नो ही इज अ रीच मॅन. म्हज्यो खुबश्यो विशीज आसा, म्हज्यो गरजो आसा आनी त्यो तूं पुऱ्यो करूंक केन्नाच पावचो ना. म्हज्यान तुज्यो गरजो पुऱ्यो करूंक जावच्यो ना म्हणून हांवें तुका पयलींच सांगलेलें. पूण सोफिया हांव तुका म्हजो मोग दितलो. रॉकी, मोगूच केल्यार जायना. ह्या संवसारान दुडवाची गरज आसा. सोफिया प्लीज अशें म्हणो नाका. हांव तुजो नीज मोग करता. प्लीज सोफिया. हांवूय तुजो मोग करताली पूण आतां न्हय. सोफिया तूं म्हाका एकूच चान्स दी. हांव सर्वीस करून धूड एकठांयतलो. प्लीज. तूं दुडू एकठांयता म्हटल्यार वर्सां लागतलीं. सोफिया तुवें म्हज्या हाताक धरून उजवाडाक व्हेलो आनी काळोखांत साणलो. सी रॉकी, आयज तान म्हजी वाट म्हाका आनी तुजी वाट तूं. कितें? फाल्यां म्हजें एंगेजमेंट आनी 8 दिसांनी म्हजें काजार. उपरांत हांव केजी वांगडा अमेरिकाक वेता. काजार? सोफिया हांव तुका सजमून घेता पूण हें तुका सजमून घेयना. हें फकत एकूच म्हणटा की ताका तूं जाय. रॉकी, हांवें म्हज्या लायफाचें पावल मारलें. नाव इट्स युअर टर्न. तुवें तुज्या लायफाचें पावल मार एंड बी हॅपी. हां, हें घे म्हज्या काजाराचें कार्ड एंड प्लीज डू कम. सोफिया सोफिया सोफिया
करता हांव काणी मोगावे केलोलो करून तुका म्हजी राणी काळजाही दोशी जायत कशी जाली तुझ्या विणे संवसारान कोण ना म्हाका आनी जिवीत हें भेटयलें तुका सांची ना म्हणूय म्हाका गोपान तुका पोनाय दुसऱ्याच्या संसार वो दिसतना कातोलोय निर्मळ मोगाच्या रुखाक सोडलाय तसो म्हाका सोडिना काय बाय तूं ताका अरे रॉकी कितें जालें रे एकलो बसून पितासो अरे तूं जाणा आयज सोफियाले काजार कितें सोफियाले काजार नवरो तो इना मरे बसून तुम्ही जाणात सोफियान रॉकीक घात केलो अरे एश कोण तो पियोत रावत जाल्यार लायट पिड्यार कोता मरे आपली चल या आम सोजवया तेका यो हांव सोजमोवपाक गेलोलो पूण रॉकी कांयच आयकोवपाक सोदिना आतां हांवूच नको तेचें कितें जातलें जायतो त्यो मोगार आमी भोंवलेली साक्रामेंत जोडूंक काजाराचो आशेन रावलेली तुकाच लागोन रोगता पासून व्हांवलेली फोटोयलोय म्हाका आतां दिवन फुलां बावलेली तुजो मोग करून कसली केल्ली चूक कित्याक बोजें विबाडलें सूख पोटाची पासून हांवें मारून भूक तुका लागोन जायतेंच भोगलें तुफानांक सांपडलो मोगाचो रूख उलपायलोय तुवें आमच्या निर्मळ मोगाचो बूक पळोवंक तुका आशेतां पूण कसलो फायदो दुसऱ्याचे तूं जालें आतां सपनेतां फोटकिरी सपनां सपनेतां वायट तुका मागोना बरें मागोनूच हांव जियेतां सदांच तुजो फुडार जावं बरो देवानूय बक्षिल्या पुरो गोवाचो सदांच मोग तूं कर खरो ताकाच सदांच तर तूं वारो हांव जियेतां जियेता पियोन सोरो
आशा तुझी सोडटा घातलाय देखून आतां चुडो वय आशा तुझी सोडटा घातलाय देखून आतां चुडो आयज तूं म्हाका सोडून आनी कोणाची गोरकान जालें सोफिया हे दोडलो घात तुवें म्हाका कित्याक केलो सोफिया कित्याक तूं दुसऱ्या लागीं काजार जालें सोफिया तुवें म्हाका हे दोडलो घात कित्याक केलो हांवें तुजो नीज मोग केलोलो पूण तूं म्हज्या मोगाक विसरून आयज आनी कोणाची गोरकान जालें पूण हांव तुका केन्नाच वायट मागचो ना सोफिया केन्नाच वायट मागचो ना कित्याक हांवें तुजो नीज मोग केला जरी तर तूं म्हाका मेळोंक नासलें जाल्यार हांव केन्नाच मोगान पडचो नासलो जरी तर तूं म्हाका मेळोंक नासलें जाल्यार हे काळीच केन्ना तुटचें नासलें जरी तर तूं म्हाका मेळोंक नासलें जाल्यार म्हाका सोऱ्याचो सांगात घेवपाची गरज नासली जरी तर तूं म्हाका मेळोंक नासलें जाल्यार हे म्हज्या काळजाचे कुडके जावन हो म्हजो बेस जावचो नासलो खंय चुकला हांव तुजो मोग करून खंय कित्याक म्हणून तुवें म्हाका येदो व्हडलो घात केलो सोफिया घात खरो मोग केलोलो हांवें तुजो पूण तुवें म्हाका उजवाड दाखोवन हे काळोखान कित्याक धाडलें सोफिया कित्याक कोण बरें करता तांकां केन्नाच बरें मेळना पूण कोण वायट करता तांकां सदांच बरें जाता पूण पूण म्हजे सोफिया म्हाका कित्याक सोडून गेले म्हजे सोफिया म्हणटात न्हय मानल्यार देव नाल्यार फातोर जाल्यार हांव तुका कितें म्हणो बरें मनशा हे परी देवाक तूं कित्याक खेळटाय देवान तुजें कितें वायट केलां आमी हुशार असतात तेन्ना जाय तशी आमची मोज मारतात पार्ट्यो करतात फ्रेंडां सांगातात नाचतात आनी जिवितांत दूख आयलें म्हणटोच अशे सोऱ्याक बुलोवन आमी बेश्टेचेर तेंडटात पूण म्हाका दिसता तुज्या जिवितांत तूं खंय तरी साडला हे बरें वताक बसोन देवाक शिणोवन माय चायल्ड तुका कितें मेळटलें ह्यो म्हज्या सांगातात आमी तसो रावन म्हाका तुज्या जिविताची सोगली कथा सांग हे बरी तू तुझे जिवीत विबाडून देवा कित्याक शिकता शेतून आमच्या बसत इतले केले पळय ताजेर कवर मारून पळय तो आयज किरसार खेळता कुर्सार उमकवता फकत आमच्या मोगाक लागून फादर तुवें केन्ना कोणाचो मोग केला हांवें मोग केला म्हज्या आवय बापायचो हांवें मोग केला हे कुर्सार असलेले जेसूचो ऐकता जेसू देशी हे बायबलाच्या परबणे एक पाद्री म्हणतो हांवें मोग केला म्हजे पोरचेचो पूण फादर हांवें मोग केलो म्हज्या सोफियाचो पूण सोफियान म्हाका सोडून आनी कोणाशी काजार जाले कित्याक जाणा फादर कित्याक हांव गरीब म्हूण फादर गरीब म्हूण तूं सांगता ताचेर कवता तूं जाय तो कोण तुज्या गोळ्यान कवत आसा म्हणटोच कवता तूं क्रिस्तांव तूं म्हाका तुजें नांव सांगशी म्हजें नांव रॉकी फादर बाबा जरी तर सोफिया तुजो इतलो मोग उरतालें ते सोडून तुका दुसऱ्या लागीं काजार जाले तूं गरीब गरीब क्रिस्त हे देवान रचूंक ना हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव ह्यो सारकी देवान करूंक ना ह्यो आमी मनशांनी केल्यात आमी मनीस आमचे जाय तशे चलतात पूण आयज
आज म्हाका झाडा जावंक जाय तुज्या जिवितांत कितें घडलां तें तुजे सोफिया तुका सोडून दुसऱ्या लागीं काजार कित्याक जाले हें म्हाका कळूंक जाय रॉकी सांग बाबा तुज्या जिवितांत कितें घडलां तें म्हाका सांग फादर म्हज्या सगळें कितें घडलें तें तुका आयकोंक जाय जाल्यार आयक हांव आनी सोफिया एकामेकाचो खूब मोग करताली तेन्ना सोफिया जाल्यार सांग मदर हांव खंय चुकलो खरेंच तुज्या जिवितांत खूब झाला तुज्या सोफियान तुका विश्वासघात केलो तुका सोफियान विश्वासघात केलो म्हणून तूं तुजें जिवीत विबाडटाय अशें आमचे जायते भुरगे जिवितांत फटवले म्हणटूच जीव दितात वायट रस्त्यार वचून ड्रग्स गांजा घेतात सरप येतात आनी आपले जिवीत विबाडटात पूण थोडे आपल्या जिवितांत कितें घडलां ताचेर विसर घालून नवे जिविताची पावलां मारतात देखून रॉकी हांव तुका सांगता तुज्या जिवितांत कितें घडलां तें विसर आनी एक तुज्या नवे जिविताची सुरवात कर हांवें म्हज्या सोप्याचो नीस मोग केला म्हज्यान सोप्याक विसरप जावचें ना फादर जावचें ना रॉकी तुका दिसता तू हे पोरी सोडप गेलो जाल्यार तुझे सोफिया तुका परत मेवतले म्हणून तू तुझे जिवीत बदल सगळे सोडून दी आनी तुझे नवे जिवीत कर हांव जाणा फादर म्हज्या सोफ्या म्हाका परत केन्नाच मेवचे ना म्हणून कित्याक ते आतां आनी कोणाची घरकान्न जाल्या पूण फादर म्हज्यान हांव सोरो सोडूंक जायना कित्याक जाणाय फादर कित्याक आमी ह्या संवसारान एकूच पाट जियेता फादर एकूच पाट जियेता नो माय सन तू चुकता आमी मनीस ह्या संवसारान आपले जिवीत वेगळे वेगळे तोरी जियेतात खुशालकाये दुखान आमी जियेतात पूण मनीस आपल्या जिवितान एकूच रॉकी हांवें तुका कितें सांगलां ताचेर नियाळ कर तुझे वायट जिवीत सोड आनी तुझे नवे जिवीत कर तू एक जिवितान बरो मनीस जाव जेजूचेर भाव तर तो वयर रावन सगळे पळयता तुवें चिंतला रॉकी आयज आमच्या संवसारान कसलो दुखोड आयला तो कितलो लोक तुमता आयज आमच्यो इगर्ज्यो आसात पूण ताची दारां बंद पाद्री आसात पूण मीस सांगोक मेळना कित्याक आमी जेजूक शिणोक फावो कित्याक जेजून वायट केलें आमच्या मोगाक लागून तो कुर्सार मेलो म्हणून ना रॉकी ना आमच्या जिवितान आमी चुकतात आमच्या जिवितान चुकतात आमी देवाक शिणटात पूण आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाय जेजूचो मोग करूंक जाय रॉकी हांवें तुका कितें सांगलां बाबा ताचेर नियाळ कर तुजें जिवीत बदल हांव शेरूल सांगता तूं एक दीस बरो मनीस जातलो तुज्या जिवितान तूं बरो भुरगो जातलो देवाचेर म्हज्या मागण्याचो वेट जालो पूण म्हज्या रोजारान हांव तुका म्हज्या मागण्याक घालतलो गॉड ब्लेस यू माय सन गॉड ब्लेस यू चिंती नाकाय रॉकी कांय चिंती नाकाय देवाचेर पावट तर
हांव तुजे लागीं कितें विचारूंक सोदतां आनी जें विचारलें म्हणून तूं म्हज्या रागार जावचो नाय न्हू ना हांव रागार जावचो ना तुका जाय ते विचार तर बाबा हांव हे वाटेच्यान सद्दां जोगिंगाक वता आतां येत आसतना हांव तुजेर नदर मारता बाबा आनी पळयता लोक च्या पिवच्या टायमाचेर तूं हांगा बसोन सोरो पियेताय असो तूं सोरो कित्याक पिताय बाबा तुज्या जिवाची तूं वाट लायतलो असो सोरो पिवन अंकल हो सोरो जावन आसा म्हजें जिवीत हांवें म्हजें जिवीत ह्या सोऱ्याक दिलें तुका सजमोचें ना तें अंकल हांव म्हज्या जिवितान सारको सांडला हांव एका चेडवाच्या मोगान आसलो तेन्ना ते चेडवान म्हाका ही जावन आसली म्हजी काणी अंकल त्याच बसोन हांव सोरो पिता पूण अंकल म्हाका एक सांग तुका पूत ना असलो बाबा म्हाकाय तुज्या सारको एक पूत आसलो पण बाबा कितें सांगो आमी दोगांय मोगान काजार जालेली आमी दोगांय जाणांचो नीस मोग करताली आमी 7 वर्सां पासून देवाचेर पाथ्योन रावली देवान आमच्या एकोटाचे भुरग्याक दिवंक नासले बाबा पूण देवा लागीं मागो मागोवन 7 वर्सांनी देवान म्हाका एक सोबीत पूत दिलो बाबा आमी खूब खुशाल जाली त्या पुताक पळोवन आनी आमी देवा लागीं मागलेले आनी देवान आमच्या एकोटाचेर ते फळ दिले म्हणून ताका आमी नांव कितें दवरलें जाणें बाबा कितें दवरलें देवनीस पयले देवाचें नांव घातलें आनी आमी नीज मोग केलोलो त्या नीज मोगाचें फळ तें देखून ताका आमी देवनीस नांव दवरलें देवनीस खुशाल आसलो देवनीस सुमार 4 वर्सांचो जातोच देवान म्हाका आनी एक सोबीत चेडूं दिलें बाबा आमचो घोराबो खुशाल शियेतालो आमी सगळीं घरांत एकामेकाच्या मोगान शियेतालीं तांकां हांवें शिकोवन वाडयली वाडून जातोच म्हजो पूत कामाक वचोन बरो पागार घेवन तोच सर्वीस करतालो बाबा आनी हांव शीत एक दीस तो मोगान पडलो उपरांत ताणें येवन आपल्या मोगाची खबर म्हाका सांगली बाबा पूण हांव ताच्या मोगाचेर आड येवंक ना कित्याक हांवूय मोग करून काजू जालोलो हांवें म्हजे घरखणीचो नीस मोग केलोलो देखून हांवें ताका परवानगी दिली बाबा ताका परवानगी दिली ताका हांवें हाडूंक ना ताच्या मोगाचेर हांव आड येवंक ना बाबा अशी 10 वर्सां ती मोगान भोवली आनी एक दीस जाणा बाबा ते चेडवान कांयच सांगून आसतना ताका सोडून दिलो बाबा सोडून दिलो तो सगळो पिसो कसो जालो बाबा पिसो कसो जालो आनी रस्त्यांनी वचून भोंवन सोरो पिवंक तुज्या सारको शिकलो तो रस्त्यान चलतना ताचे सगळे बीच ताची फकाणां करताले बाबा हो पळय देवनी लेप दोवेता ताका व्हंकलेन सोडला हे ताच्यान सोसूंक जायना जालें बाबा ताच्यान सोसूंक जायना जालें शेवटाक तेणें बाबा एक चीट भरून दवरली आनी ते चिटीन अशें बरयलें डाडा हांव संवसार सोडून पयस वेता डाडा आनीक आपूण केन्नाच परतून येवचो ना ती चीट वाचून म्हज्या काळजाक खूब धोको बसलो रे बाबा हांवें ताका सगळ्याक सोदलो पूण ताचो कांय पत्तो ना तो दिसताना आयज पासून तो परतून येवंक ना बाबा तो येवंक ना म्हजी घरकान्त्याची वाट पळयता ती अजून पासून जाणा तो परतून येतलो म्हणून ती पिशी कशी जावन आसता बाबा आपल्या पुताक पळोवंक आनी ती कितें म्हणटा जाणा बाबा आमच्या सायडीक एक जनेल आसा त्या जनेलाशी वचून आपल्या हात दोनी अशें धरून ती आपली दुकां गळून रडटा बाबा
रडटा आनी कशी म्हणटा वाट तुझी पळोवन पळोवन उता म्हजे वोले दोळे केन्ना तूं येतलो घरा कडेन भयण तुजी वाट पळयता दिसरा दुका गळयता भाव आपलो केन्ना येतलो ती विचारता भाव आपलो केन्ना येतलो ती विचारता ही उतरां आयकून बाबा अशें काळजाक खूब दूख बसता बाबा दूख बसता हांव ती 9 महिने तिचे कुशवेन सांबाळलेलो तिणे तिका ती अजून पासून फवाडटन आसा बाबा एक दीस ना एक दीस तो परतून घरा येतलो म्हणटा ती पूण हांवें तिका साय ती सोग मायली पूण ती सोग म्हणजे बाबा देखूनच हांव तुका सांगता हो सोरो तूं सोडून दी बाबा हो सोरो बरो न्हय तूं तुज्या जिविताची वाट कित्याक लायताय जावचें ना अंकल हांव मरून वयतलो कित्याक बाबा तूं मरून वयतलो असो कित्याक म्हणटाय कित्याक अंकल सोफी आतां आनी कोणाचें जाला सोफी म्हाका परत केन्नाच मेवचें ना आनी म्हजें न्हू सोरो सोडूंक जायना अंकल बाबा करूंक गेल्यार जायतें जाता तूं अजुनूय भुरगो आसा बाबा भुरगो आसा तूं अशें कित्याक करिनाय तूं सोरो सोडून एक बरेंशें चेडूं पळोवन ताच्या लागीं तूं कातर कित्याक लायनाय तुजो संवसार तुका नाका तरी जर तूं काजार जालो जाल्यार तुजो संवसार बरो जातलो बाबा तुजो संवसार बरो जातलो ना अंकल म्हाका हो संवसारूच नाका दिसता कित्याक कित्याक एका चेडवाचो नीज मोग केलोलो म्हज्या लागीं आनी दुसरे फावटी मोग करूंक जावचें ना अंकल जावचें ना म्हणटात न्हय मोग मोगत एकूच फावटी कोत्तात म्हणून हांवें अंकल एकूच फावटी मोग केलो पूण हांव मोगान फटवलो अंकल हांव मोगान फटवलो देखून हांवें हो सोऱ्याचो रस्तो धरलो बाबा हांवें तुका जायते सजमायले आनी तूं तर सजमग सोदिनाय जाल्यार ती तुजी खुशी पडटा पूण हांवें तूं म्हजो पूत कसो तुका एक बरो रस्तो दाखयला म्हणटा तुज्या लागीं घडटा जाल्यार तूं सोरो सोड आनी तुजो बरो संवसार कर बाबा बरें तर हांव येता अशी गोरख्यान म्हशी वाट पळयतली बाबा हांव येता बरो करून बाबा हांवें सांगलां तेजेर मातसो तिकीट दवर बरें अंकल सगल्यांनी रॉकीक सोजमोवपाचो खूब प्रयत्न केलो पूण रॉकीन कोणाचेच मनान घेवंक ना जेन्ना हांव रॉकीक सोजमोवपाक गेलो तेन्ना रॉकी 2 वर्सां जाली तूं अजूनय सोफियाच्या उगडासान सोरो पियेता हय वया सोरो पियेता तूं जाणा कित्याक हो सोरो एकूच वस्त अशी आसा जी म्हजो सांगात सोडिना सोड तो सोरो ना हांव सोरो केन्नाच सोडचो ना येजमान म्हाका एक सांग तुवें केन्ना कोणाचो मोग केला ना तुजेर नदर मारल्यार म्हाका मोगानूच पडप दिसना आनी मोगान पडोय नाका कित्याक तूं जाणा मोग म्हणजे फुटींगपण मोगाचेर केन्नाच विस्वास करप येजमान तूं म्हजें दूख सोजमोचो रॉकी हांव तुजें दूख सोजमोता रॉकी हो सोरो पिवपाचो बंद कर रॉकी हे कितें
डेजमन म्हाका तुज्या लागीं कितें उलोवंक जाय. डॉक्टर कितें जालें? इज एवरीथिंग ओके? नो इट्स नॉट ओके. कितें जालें डॉक्टर? डेजमन रॉकीचो रिपोर्ट आयला. तूं जाणा सोरो पिवन रॉकीचें लिवर डॅमेज जाला. कितें डॉक्टर? रॉकीचें लिवर डॅमेज जाला? होय म्हाका दिसता तेका आमच्या हॉस्पिटलान एडमीट केल्यार चड बरो. कितें डॉक्टर? रॉकीक एडमीट करचो पडटलो? होय तेका जाता तितके बेगीन आमच्या हॉस्पिटलान एडमीट करचो पडटलो. हिज कंडिशन इज व्हेरी क्रिटिकल. ओके डॉक्टर हांव रॉकी लागीं उलयतां. ओके बरें डॉक्टर हांव येता. डॉक्टरान रॉकीक तपासले उपरांत रॉकीचो रिपोर्ट आयकून हांव भियेलो. रॉकीन डॉक्टराचे उलोवप आयकले पूण तरी आसतना रॉकी हॉस्पिटलांतलो भायर सरून परत सोरो पिवंक लागलो. रॉकी 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 तू परत सोरो पिवंक लागलो? होय. तू जाणा डॉक्टरान कितें सांगलां तें? कितें सांगलां डॉक्टरान? डॉक्टरान सांगलां तुका जाता तितले बेगीन हॉस्पिटलान एडमीट करचो पडटलो. कित्याक डॉक्टरान सांगलां तुजें लिवर डॅमेज जाला म्हणून. लिवर डॅमेज जाला खंय? अरे म्हज्या काळजाचे कुडके जावन तरी आसतना हांव जियेता आनी लिवर डॅमेज जाल्यार हांव मरतलो. ओके तू कितें उलयता? तू सोरो सोड न्ही. परत जावन तुज्या लायफाचें नवें पावल मार. कसलें लायफ? हांव ह्या संवसारान एकल्याकूच लागून म्हजें जिवीत जियेतालो आनी आतां तेच म्हज्या जिवितान ना जाल्यार जिवन म्हजो कसलो फायदो तूच सांग. रॉकी तू कित्याक समजून घेयना? ते सोफिया काजार जावन तेणें आपलो संवसार केलो. तूं आपलो संवसार कित्याक करिना? तेणें तुजें कांयच चिंतूंक ना. आमी तुजें चिंततात. तू सोरो सोड आनी बरो मनीस जाव. हांव सोरो सोडून बरो मनीस जालो जाल्यार म्हजे सोफिया म्हाका परत मेवटली डेजमन. सोफिया 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 रॉकी तुका कित्याक समजना? ती आतां आनी कोणाची घरकान्न जाला. ते तुका परत केन्नाच मेवचें ना. म्हजे सोफिया म्हाका केन्नाच मेवचें ना जाल्यार हो सोरो कित्याक सोडूं? हो एकूच असो तेणें म्हजो सांगात केन्नाच सोडूंक ना. आनी होच सोरो तुजें जिवीत पिड्यार करता. म्हजें जिवीत तर पयलेंच पिड्यार जाला. हांव जियेता फकत म्हज्या सोफियाचो उगडास ह्या मनान उरप. ह्या संवसारान सोफिया एकूच चेडूं ना. तुका सोफियाच्यानी बरें चेडूं मेवतलें जे तुजें मोग करतले, तुका आपलो म्हणटले, तुजें सांबाळ करतले. मोग मोग म्हणटा ताचेर म्हाका विश्वास ना. तूं जाणा डेजमन जे चेडवाचो हांवें काळजांतल्यान मोग केलेलो ते चेडवान म्हाका घात केलो. हे म्हज्या हाताक धरून तेणें म्हाका उजवाडाक व्हरून काळोखान चाडलो जाल्यार तूच सांग म्हाका हांव आनी मोग कसो करतलो? रॉकी तुका कितें म्हणून सांगो म्हाका कांयच कळना. म्हाका तुका कितें सांगोक आतां उतरना. तुवें म्हाका कांय सोदनाबाजी गरज ना. हांवें म्हजें जिवीत हे सोऱ्याक भेटयलें. डेजमन हांव तुका कितें विचारूं? विचार. तुवें केन्ना कोणाचो मोग केला ना जाल्यार तुका तें समजचें ना. रॉकीक सोजमून सोजमून हांव थकलो. कशे भशेन रॉकीक सोजमोवचें तें म्हाका समजना जालें. रॉकीन मनान डिसायड केलोलें तो आपलें जिवीत सोऱ्याकूच भेटयतलो म्हणून. कित्याक सोफियान आपल्या जिविताचें पावल मारून तें आपल्या काजारी जिवितांत खुशाल आसलें आनीक आमच्या रॉकीच्या जिविताचे थोडेच दिसूं जाले. ही जावन आसली रॉकीच्या जिविताची काणी. खरेंच सर रॉकीची जिविताची काणी खूब दूख भरीत आसली. होय सर रॉकीची जिविताची काणी खरेंच दूख भरीत आसली. पूण रॉकीन सोफियाचें केन्नाच वायट चिंतोंक ना. तानिया जे बरी सोफियान रॉकी सोबी केलें तशें तूं म्हजे सोबी केन्ना करचें न्हय न्हय? ना जॉय केन्नाच ना. हांवें तुजो मोग केला आनी मरो पर्यंत तुजोच मोग करतली. खरेंच तानिया? होय जॉय. अशीच सदांच मोगान रावा ना तर तुमचोय हाल म्हज्या फ्रेंडा भशेन जाय. देखूनच हांव तुमकां सांगता तुमचे गर्लफ्रेंड वो तुमचो बॉयफ्रेंड तुमकां सोडून गेलो जाल्यार आपले जीव बिबाडी नाकात. तुमच्या जिविताचेर नवें पावल मारात. कित्याक मोगान दोळे आसना. मोग गुड डॉग.